काँग्रेसीन चालू केल्ल्या प्रचाराच्या सायकल यात्रेक लोकांचो व्हडा प्रमाणात प्रतिसाद मेळपाक लागला। लोकांकडेन जेन्ना काँग्रेस सायकल यात्रे मार्फत पावता तेन्ना लोक तांच्या मनात भाजपा बद्दल आशिल्लो राग उक्तायतात, अशें गिरीश चोडणकारान पणजेन घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। चलो गांव की ओर हेतूंतल्यान आमी सुरू केल्ली, तिका एकदम बरो प्रतिसाद, अपेक्षा प्रमाणे बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। आमकां दिसलें की फक्त आमचे काँग्रेस ऑफिस बेररूच जॉयन जातले म्हणून, पूण प्रसंगी लोक इनवॉल्व जाताले, सायकल यात्रेक आपूण जावन जॉयन जाताले, थोडे सायकल चलोवपाकूय उत्साहीत जाताले। हातूंतल्यान खुबशे हितून भितर सायकल चलोवप आमचे खुबशे लिडरांकूय एक वेगळी तरेची उमेद येयली। लोकूय येवन सायकलीक स्वता जावन चलयताले आनी हातूंतल्यान म्हाका खुबशे लोकांक कडेन संपर्क आयलो, खुबशे लोकांक मेळपा मेळ्ळें, लोकूय येवन मेळ्ळे, कितलीशीं सजेशनाय लोक दितात, लोकांची तिडक दिश्टी पडटाली ह्या सरकाराचे विरुद्ध, केंद्र सरकारा विरुद्ध, राज्य सरकारा विरुद्ध, आनी जें कितें चल्लां तेजे भितर सामकी प्रचंड तिडक लोकां भितर आसा। गोंयच्या लोकांच्या मनात आशिल्लो भाजपा बद्दलचो राग पळयल्यार काँग्रेसीचे गोंयांत तरी बरे दीस आसात। लोकसभेचे 2 आनी पोट वेंचणुकेच्या 4 जाग्यांचेर काँग्रेसीन उबे केल्ल्या उमेदवारांक लोक वेंचून दितले, अशें गिरीश चोडणकार म्हणटा। दोनूय कडले लोकसभेचे आमचे उमेदवार बाब सार्दीन सावथाक आनीक नॉर्था हांव, आमकां लोक विजय करतले। लोक एक वेगळे तरेची कॉन्फिडन्स आमचे भितर दाखयतात, त्या खातीर आमी तुमचे मार्फतूय लोकांचें देव बरें करूं म्हणटा। आनीक ज्यो बाय इलेक्शन्स 4 कडेन हें जातात, आनीक राजकारण एक वेगळ्या लोवस्ट लेवलाचेर पावल्लें आसा, म्हणजे सामकें चीप लेवलाचेर पावल्लें आसा। त्या हितून जी एक चीड निर्माण जाल्ली आसा लोकां भितर, तें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता लोक ह्या फावटी तिडकीन, म्हणजे BJPक एक बुद्द शिकोवपाक ह्या तरेन वोटींग जावपाची शक्यता खूब दिसता। आनी तितून म्हाका दिसता लोकांक एक ऑप्शन क्लियर दिसता, तें म्हणजे काँग्रेस।